नमस्कार. आयज देवी भाळशेच्या या प्राकारांत आणि एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे गोयचे युवा कवी गौरज तळावलीकर आयज परत एकदा देवी म्हाळशेच्या चरणाकडे आपली आणि एक सुंदर रचना अर्पित ताणे आयज केल्ली आसा. हाच्या आदी महालसा समर्थ आहे हे गीत ताणी देवीक अर्पीत केल्लें, जे स्वप्नील बांदोडकर ह्या नामवंत गायकान गायिल्लें आणि ताका साबार जनतेन उपाट प्रतिसाद दिल्लो. भारतभर यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हे गीत बरेंच गाजलेलें. त्यानंतर गौतमी हेदे कामत बांबोळकर हांच्या स्वरान ताणी दुसरें गीत देवी म्हाळशेच्या भक्तीक अर्पीत केल्लें. आणि आता ह्या वर्सा ह्या जात्रेच्या कार्यक्रमात ह्या जात्रेक आज गौरज तळावलीकर हांची तिसरी रचना कुरकुल भरून भक्ती हे गीत ताणी रचलां. आणि सुंदर गीत, जे गीत विश्वविख्यात गायक कलाकार पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानित पंडित सुरेशजी वाडकर हांणी गायिल्लें आसा. आणि ह्या सुंदरशा गीताचे संगीत शिव नाईक ह्या संगीतकारान केल्लें आसा. आणि ह्या गिता मदीं गोंयचे नामनेचे नाटककार, फिल्म आर्टिस्ट वर्धन कामत हांची मुखेल भुमिका आसा. तांच्या सयत हेर सगळे आर्टिस्ट त्या सुंदरशा व्हिडिओत सहभागी आसात. आणि अशें हें सुंदर गीत देवी म्हाळशेच्या ह्या भक्तीक अर्पीत केल्लें आसा. आणि गौरज तळावलीकर हांणी आपल्या हृदयाचें कुरकुल करून भितर स्वर आणि शब्दांचो जो परमळ त्या देवीक अर्पीत केला, अशें म्हणीन की हें गीत म्हणजे गौरज बाबान देवीक अर्पीत केल्लो शब्दांचो आणि स्वरांचो हातो आसा, जो देवीक खूब प्रिय आसा. म्हणून हें गीत तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमकां सगळ्यांक आयकूंक मेळटलें. तुमी त्या गिताक उपाट प्रतिसाद दिवचो अशें तुमचे सगळ्यां कडेन मागता. जय म्हाळसाई. नमस्कार. सगळ्यांक हृदयभरीत येवकार. सगळ्यांनी सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे गौरज तळावलीकराचे आज तिसरें म्हाळशे देवीचेर भक्ती गीत उजवाडाक येता आणि गौरज तळावलीकराच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तें रिलीज जालां. खरें म्हणचें जाल्यार गौरज तळावलीकरान जेन्ना म्हाका विचारलें की भक्ती गीत करता काय म्हणून, हांव मातसो फाटीं फुडें जातालो, कारण नाटक केलें, फिल्म केलें किंवा हेर माध्यमां केलीं, मोनोलॉग्स केले, पूण भक्ती गीत हो प्रकार हांवें केन्नाच करूं नाशिल्लो. तर तें लिप सिंक म्हाका जमतलें काय कितें हाजो म्हाका स्वताचेरूच दुबाव आशिल्लो. पूण गौरज तळावलीकराचो सारको भावार्थी मनीस, म्हणजे कितलो भावार्थी आसचो एका मनशान, त्या गौरज तळावलीकराच्या भावार्थाक पळोवन, ताच्या सादेपणाक पळोवन हांवें ताका म्हटलें की हांव प्रयत्न करतां. दुसरी गजाल अशी जाली की तेन्नाच म्हजी तब्येत खूब बिगडलेली, थ्रोट इन्फेक्शन जाल्लें आनी ताचे कांय फोन्स हांव अटेंड करपाक पावलो ना. ताच्या नंतर ताका कितें दिसलें म्हाका खबर ना. तो सरळ म्हज्या ऑफिसान आयलो आनी म्हणपाक लागलो, वर्धन भाई म्हजें कितें चुकलां काय? म्हणलें ना, अशें सगळें जालां. हांव म्हटलें उलोवपाक शकना, म्हजो ताळो बसला, म्हणून म्हटलें हांव तुजें फोन अटेंड करूं ना. तर ताका तें खूब गिल्ट फील जालें की वर्धनाक आपणें ताजी फी कितली ती विचारली ना, किंवा तुजे कमर्शियल्स कितें तें विचारलें. हांव म्हटलें तूं हें सगळें भावार्थान करता, त्याच भावार्थान हांवूय हें गीत करूंक सोदता, कारण हांवें असो केन्नाच प्रकार करूंक ना. सो अशें तूं कांय मनान दवरूं नाका. आनी देवी म्हाळशेक लागून, गौरजाक लागून हांव हें सगळें करूंक पावलो. त्याच बरोबर हें गीत तुमी सगळीं जाणां पळयतलीं, तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी मुद्दाम शॅर करात. आनी म्हाळसा देवीचो आनी म्हजो, म्हणजे हांव वेलंगां आसून सुद्दां असो खूब फावट ह्या देवळान येवंक ना, पूण जेन्ना जेन्ना आयलां तेन्ना वर बसप किंवा मंडपान बसप, आनी हीच म्हज्या तरेची एक भक्ती म्हाळशेच्या बाबतींत. म्हाका याद जाता जेन्ना हांव इंजिनियरींग कोर्स करतालो गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, तेन्ना हांव आनी म्हजे फ्रेंड्स लागीं आशिल्ल्या कारणान आमी हांगा येवप जातालें आमचें. आमी जेवपाक येताले किंवा दर आयतारा पालखेक येताले. तेन्नाच्यान ताच्या उपरांत हांव म्हज्या कामान बिजी उरलो आनी लागीं आसून सुद्दां पावलो ना. पूण आज ह्या गिताच्या निमतान म्हाळशेन म्हाका तिच्या पांया कडेन हाडलो, हाजो म्हाका खूब आनंद जाता. तेन्ना गौरज तळावलीकराक हांव परत एकदां ह्या गिताच्या निमतान परबी दिता. आनी पंडीत श्री सुरेश वाडकर हांचो सुंदर आवाज ह्या गिताक लाभला. तुमी सगळ्यांनी तो आयकुचो आनी तुमची प्रतिक्रिया, तुमचे कमेंट आमकां यूट्यूब कमेंट सेक्शनान कळोवचें. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.